हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कसे आहात तुम्ही? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ना सो के ना जस्ट उठे हैं। मुझे कल का व्लॉग जो है ना वहीं पे मैंने कंटिन्यू किया है। तो कल हम लोग गए थे खाना खाने, उसके बाद मैंने व्लॉग एंड किया था। अभी शाम का समय है। ओके, जस्ट ना वहाँ से आके हम लोग सो गए थे। ओके, जस्ट उठे हैं। ओके, रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं पणजी। तो पणजी हम जा रहे हैं क्योंकि लाइटिंग खरीदने। तो ऑलरेडी मेरे पास था लाइटिंग, उस दिन मैंने सब कुछ निकाला था और उसमें से 2 खराब हो चुके हैं। और वहाँ पे ना मेरे पास ग्रीन है, तो वो ग्रीन है ना मैं क्रिसमस के टाइम पे यूज़ करती हूँ। क्रिसमस ट्री पर मैं डेकोरेट करती हूँ। तो वो बोल रहे थे कि जाके लेके आते हैं क्योंकि 3 गैलरी है ना बालकनी। तो वहाँ पे तीनों बालकनी में ना ऋतियों पर लाइट डालते हैं। उस टाइम हम लोग पणजी गए थे तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, पूरा खाली खाली था ना। तो आज शायद होगा सब कुछ, डेकोरेशन आइटम, दिया वगैरह सब कुछ होगा आज, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि अभी हो गया, अभी 2-3 बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं दिवाली को। वगैरह सब कुछ है मेरे पास, देखती हूँ अगर कुछ नया मिलेगा तो मैं लूँगी। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो मॉल से हम लोग सामान लेके आए थे ना, बस देखिए वही का वही रख दिया है मैंने, उसको अपनी जगह पे रखा भी नहीं। ओके, तो चलियो ये ना रहे फिर आऊँ कहाँ भाव मरता। तो मास्क लिया है, बाइक लेके जा रहे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। चल, ये बाहर गणपति की मूर्ति है ना, इसको भी ना अच्छे से पोंछना है, दूर जला। हाँ चल चल, बायको तिया तुका पार्किंग मेळचे ना मित्र, असा खाली बॅग बीन असा। हां, बॅग घे बॅग घे, भाई भाव मारतलो बॅग देऊ ना म्हणून। बोलो काळो दिसतो नहीं आई, अभी ना 6 बज चुके हैं और देखिए बाहर काळोख दिसता के। ओह काळोख झाला। और हमारे कॉलोनी में ना बच्चों ने ना नरकासुर बनाया है, वहाँ पे काम चालू है, बहुत ही बड़ा बनाया है। मैं दिखाऊंगी उस दिन, नरकासुर के दिन दिखाऊंगी मैं। बड़े वर्ल्ड केला, कल हम लोग गए थे, डोनेशन दे के आए हैं, तो काफ़ी अच्छा बनाया है। मग बाईक दरबार जागो नाही आयसारखी भरला मार्केट नाही लास्ट टाइमपेक्षा। आयस आमचे भरला मार्केट। ये बरे धाकटे, ये बरे न्ही, हे धाकटे बरे हा। अशें वयता, अशें वच न्ही। नाव तेच नाव ना, ये देखिए बहुत ही अच्छा है। एक चूड़ीदार बड़ी सब है, वो एक कलर ऐसा, वो एक कलर कैसा रही है, आणि वो एक कलर कितले कितले, और ये एक कलर 400 रुपया पैता पैता ऐसा ऐसा मग आता। ये देखिए ग्रीन भी है बरं नी। चल लाइटिंग येता रे। तो यहाँ पे लाइटिंग, और लास्ट टाइम मैं आई थी ना तब कुछ भी नहीं था ना यहाँ पे, तो आज देखिए सर बसला सर। तो बाद में दिखाती हूँ मैं, तो पहले लेते हैं लाइट्स की करता गया नहीं। तो फ्रेंड ना, इसका एक फ्रेंड है वो भी सेल करता है लाइट्स, तो आज वो नहीं है ना। तो लाइट खंचे पर जाते क्या, हैप्पी दिवाळी बरे ये बरे हापो हैप्पी दिवाळी। गणपती ये पे गणपतीचे लाइटिंग वगैरह चूज़ करना ना इनका काम है, मेरा कुछ काम नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे खड़ी हो जाऊँगी क्योंकि खंजर जाते लाइट। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि बोर हो रहा है। और वहाँ पे लाइन दिखी है, एकूच शॉप आती लायटीची आणि खंय शॉप ना, गर्दी। तो वो वाला लिया है, कितने मीटर, 30 मीटर 2 घेतला। 3 मीटर ओके। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाळीचे। तो यहाँ पे सब लॅम्प है, लॅम्प पणती बीन दवरला हांगच्यान थंय पर्यंत। खंय गेलो हय, पिकॉक टाइप आमकां आणि वोय बरो 250।
अबे आने एक माझा रहा तो यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है. लास्ट टाइम मैंने वीडियो निकाला था यार त्रिपुरा यो मला फोन येईल माझे व्हिडिओज पळतात काय माझ्या सबस्क्रायबर तुझं नाव किती वैष्णवी विर्डेकर व्हिडिओ तुम्ही नाव विसरलं ते तुम्ही साडी राईट साईड तोरण बी पोंगना हां त्यांच्याकडे आय साहेब नाही आईला ते म्हाका मेळपाक आम्ही हे घेऊ ना लायटिंग आम्ही येता सांगला मी आता याची बरोबर नाईस नाईस आई माझी माझी आई होय आई आता बहिणी कुमटाची थँक्यू yeah that is good even green looks नका नंतर गिनार ते रेडी घेणार ओके घे दोन्ही घे असा कॅरी बॅग कॅरी बॅग हो ना असा असा नाही असा वेळ असा मैंने ना ये कफ्तान लिया है तो ये शॉप नेम ट्रेंड्स हाँ मार्केट में है ये देखिए तो यहाँ पे ना सब कुछ दिया वगैरह बैठे हैं ना जैसे इसके ऑपोजिट है ट्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे ऋत्विक तो बिजी है मात्रा वाला खेळ तो पैसे तो ये है ना तुमचं नाव किती आहे अहमद तो इनके फ्रेंड है तो सांगच्या पहिले डिस्काउंट करे चाइल्डहुड फ्रेंड खंय तो लास्ट टाइम आम्ही हांगा येयल्ली न्ही परत येयला आम्ही हांगासर हे बरें न्ही दाराक मरे ते सायडीन लावपाचे बरें न्ही हेय बरें आपण सगळे उठोवन दिसता यूज दिसता यूज दारा न्ही हे बरें आहा हे बरी दिसता पण म्हणजे कशें जोडी 400 200 रुपये एक बरोबर आहे आणि कितें घेवंक कळना पळय हांगाय बरें आसा हे बी अच्छे आता खंयची घेवया तू खंयची आवडता घेवया चल और ये देखिए वाव बरें न्ही हांगा ते कॅन्डल धरपाचे आमचे हे ना थिंगा थिंगा दोन मिनटांनी बरें दिसता न्ही हे मेन सो हांगाय आसा बरें बरें हेय बरें दिसता आनी हेय बरें आहा बेल आनी हे पळय हेय बरें आहा इतना कंफ्यूज हो रही हूँ मैं किती घेऊया हांगा या खंयची घेऊया हे न्ही हेय बरें आहा हे पळय ते कशे जोडी आं ओके खंय आसा 350 रुपये जोडी खंय ओके वाव हे बरी दिसता न्ही हे कितले का
1200 रुपये 1200 रुपया का बरीच नी हां बरीच का वाव ये याची कशी आहे 9 वाव ये देखिए ये बहुत ही अच्छा है वाव शिट वाव बरीच नी याची कशी आहे 14 हे कसे आहे 1500 1500 रुपया साईज सारख्या मध्ये ओ धाकटो आहा तो ओ 200 मा मातसो धाकटो ओके मातसो तुम्ही म्हणल्या मातसो साईज न्ही मेसोल न्ही आनी तेका पूण नेल आनी पूण न्ही आतले घालताला मग घे तू ते कितें भायले एका ते लोखणाचे मरे ना लोक लाकडाचे हा नेल कर ओके तो अभी कौन सा लेंगे ये वाला कि ये मुझे ना ये भी पसंद आ गया है और ये भी पसंद आ गया है या वाटांनी सेम रेट 500 त्यापेक्षा म्हाका हो मस्त बरें दिसलो या यू की पेंटिंग तो हांगासर पळय नरकासूर येयला लास्ट टायम येयला तेन्ना तोंड आसलें फक्त पळय एका लायटिंग आहा हय रे तू व्हडलो नरकासूर तू ते घालनासर नरकासूरच तू लास्ट टाइम इतलें आसलेलें हें बी नासलेलें बरं न्ही हांव हांगा पळय कितें व्हडलें हांगा पळयता पळय वय और यहाँ पर भी है मिशी ती एक कशें आहे एक 1500 बरें नरकासूर तू हांगा पळय शिना बाबा नरकासूर आवाज कर बोल हांगा दाखय तोंड आं बरो आहा दवर हो पळयता हांव बरो आहा न्ही बरें दिसता न्ही नेट सो हांगासर बरें बरें आसा न्ही हें पळय बरें आहा न्ही हें पळय कितलें बरें आहा स्वस्तिका हे कैसा ये 450 का जोड़ी है 450 का जोड़ी और ये वाला 350 का जोड़ी है 350 का जोड़ी तो और ना यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया है कि ऑलरेडी सब कुछ लिया है मैंने ओके अब मैं जाना है फिश मार्केट देखते हैं क्या फिश है लेके जाते हैं या नहीं ला शिनाळ कसे आहे 200 रुपया काढपाचे कसे ते हां फ्रीज आहे ते फ्रेश आहे मग ते बरे मासान भरलेला असा दी एक वाटो बहुत दिनों के बाद शिनाळो केन्ना हाडना आमगेर कशें खायत ना आमगेर खाता फ्राय बी केला बरें जाता पण केन्ना अशें हाडूंक ना आमी कशें किंगफिश 700 किलो और यहाँ पे देखिए पापलेट बहुत ही फ्रेश है और ये कैसे है 1000 रुपये किलो पीसेस करा 400 450 तो आज ना कर्ली फिश बहुत है इफ मम्मी असल्यार न्ही हांव कर्ली फिश घेवपाचें म्हाका खूब आवडटा कर्ली फ्राय हो खायना कर्ली सो हांव एकटें खावचें पडटलें घेवंक ना हांवें तें कितें केर देखिए कितना लंबा है आओ ये कितें टोळक्यो ताजे आमी ते हे दुसरें घालें उदीक घालतात किलो 200 ने 100 किलो घालतात 100 घालतात हे 100 रुपयाचे
ओल्ड टाइप नका फोटो घेतलाय Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. घर पहुंच गए हैं ओके दाखयत तुमकां दिवाळी शॉपिंग कितें कितें घेतलें तें आमचो कॅमेरामॅन येयलो हांवें कॅमेरा हांगा दवरलेले आपूण धरपाक खंय हे तिके 20 रुपयाचे इतले बरे मोठे आहा पळय न्ही आनी फ्रेश आहा इतले मोठो आहा पळय 20 रुपया पणजी बी रातचे गेले न्ही बरे सवाय मेळटा आनी नुस्तें घेतलें हांवें माणकी सुंगटां आनी शिनाळे म्हाका बरें मेळ्ळे 200 रुपया तो कल तो थर्सडे है नॉनवेज नहीं खाते हैं तो फ्राइडे को हो जाएगा इसलिए मैं लेके आ गई हूँ सुंगटा बांगडे भी घेऊन हांवें सुंगटा शिनाळे आनी माणकी ओके आनी हे एक घेतला आतां रेसी खंय लायतला खबर ना सगळं जाय ताका हे घेतला और हे दारां घालपाक जाता न्ही या भायर दारां घालपाक बरें हांगा न्ही हें तुका न्ही दिवाळीकूय यूज जातलें आनी गणपतीकूय यूज जातलें गणपतीचें हें आहा मुर्ती हे म्हणजे फोटोज आहा बरें हें कितले पडले सम 250 रुपीज हय 250 ना ना 250 210 ना नॉट 250 250 हे पळय बरें आहा मदीं ग्लास राव रे हे देखी ओके तर लायटी बिडी केन्ना करता फाल्यां करूया आज नाका फाल्यां ओके हे जालें आनी हें म्हाका खूब आवडलें दोन घेतलें न्ही आमी एकूच घेतलें हें हांव भायर दवरतलें आमचे भायर गणपतीची मुर्ती आहा न्ही सकयल ते एक टेबल आहा बॉक्स बरी दिसता न्ही तर हें पडलें आमकां 500 हांगासर ते लायटींग लावपाचें ते कॅन्डल्स बरी दिसता न्ही या खूब नायस आवडलें म्हाका ओके स्लो 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 आनी हें दारार सायडीन घालपाक हे बरें आवडलें हें पडलें आमकां 400 रुपया जोडी 200 रुपया एक बरें आनी कपडो म्हणजे लक्ष्मी पुजन आमी ते धाकटें टेबल आमचे कडेन टेबला वयर दवरतले आनी वयर लक्ष्मीचे फोटो दवरतले हें पडलें आमकां 150 कितें 150 राव 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 आनी हें तर लायटींग आनी काडना लायटींग हें ऑलरेडी तुमकां दाखयलां हांवें आनी हांगासर हॅपी दिवाळी म्हणून ते एक घेतला आमी लायटींग लायटींग बॉक्स जेन्ना लायटींग घालतले पळय तेन्ना दाखयता हांव आनी हांवें नायटी घेतला कफ्तान नायटी एक्चुली म्हाका जाय आसलेलें कफ्तान ओ दाखयलें तुमकां हांवें शॉप न्ही तुमकां जाय जाल्यार तुमी घेवं शकता वचून थंय 300 बरें कॉटन तशें घालपाचें हांगा अशें ओडपाचें तें मागीर टायट जाता सद्या हांवें 2 घेतला मागीर पळोवया हायट चड जाता न्ही ना आसूं हांव आनी सकयल आनी शिंवचें ना फोल्ड करूं जाय जाल्यार करूं शकता सकयल फोल्ड करून शिंवपाक शकता पूण हांव करचें ना 2 घेतलाय होय म्हाका आवडलो कलर ग्रीन घे म्हणटालो पप्पा म्हाका आवडना ग्रीन एक घेतला तू एक दो बस हो गया तो बस इतना ही है दिवाली शॉपिंग
जालें मेन लायटी हाडपाक गेले हे सगळें हाडलें पण तेंच्या शॉपार न्ही खूब बरें बरें सामान बी आसलेलें कितें घेवं कितें नाका अशें जालां सो सद्या हे म्हाका घेवं कशें हर साइज को आप यूज कर सकते तेणें म्हटल्यार यूज करून जालें की बरें पेपरान फोल्ड करून म्हणजे पेपरान बांदून दवर म्हटलां यूज जालें की बरें ओके तो हो गया दिवाळी शॉपिंग ओके नुस्तें बिस्तें हांव फ्रिजीन दवरतलें काय क्लीन बी काय करचें ना डायरेक्ट फ्रायडे ओके आमकां ते मेळ्ळात आमचे सबस्क्रायबर पूण तेंचे शॉपासून घेतलाय सगळें बरें दिसलें मेळोन आनी ती आमकां पळोवन आमकां मेळपाक येयलें न्ही ओ बरी बात आहे तर तुम्ही सपोज केन्ना म्हाका दिसलें म्हणजे हांव तर तुमकां वळखना तुमी तर म्हाका वळखता इफ केन्ना तुमी म्हाका पयलें न्ही प्लीज ये आनी मेळा म्हाका ओके अशें हें नाकात पण जेन्ना तुमी मेळटले पळय हांव व्हिडिओ काडटलें आं सो जेन्ना तुमी समज म्हाका पयलें बी न्ही येवन मेळात आतां लास्ट टायम तुमी पयला आसतना ऋतीक पप्पाक तो क्रिकेटर मेळ्ळो सावथ आफ्रिकाचो जॉन्टी रॉड्स पण ऋतीक पप्पानी थंय वचपाक न्ही ताका मेळपाक न्ही फाटी फुटी करतालो म्हणजे तो व्हडलो सेलिब्रिटी ऑब्वियसली जातात ते तो तांकां बरो ग्रीट करतलो काय ना बरो उलयतलो काय ना तशें पण हांव व्हडलें सेलिब्रिटी न्ही हांव जस्ट एक नॉर्मल पर्सन ओके तुमी येयात आनी मेळात म्हाका खूब बरें दिसतलें आयज जशी ती म्हाका मेळपाक येयली पळय अशें खूब म्हाका लोक न्ही येवन मेळटात बरें दिसता म्हाका ओके तो बरें दिसलें आयज म्हाका मेळोन ते खूब बरें आनी बरी उलोवपाक बी खूब बरी ती सो तुमी आतां म्हाका व्हिडिओन पळयता आसतले आतां कशें आसा हांव सिंपल आसा आनी कोणीय म्हाका येवन मेळ्ळें न्ही हांव तांकां बरें ट्रीट करता आनी आयज हांव कशें आसा पळय सिंपल तशेंच हांव 10 वर्सां आसूं 20 वर्सां आसूं आनी 30 वर्सां आसूं हांव तशेंच उरतलें सिंपलूच ओके घमंडी ना म्हाज्या हितून ओके फाल्यां आतां आयज म्हळ्यार 2000 सबस्क्रायबरां इफ फाल्यां देवाचे पाव जालें सपोज बरें हांव तितलें सिंपल उरतलें ओके इतलें म्हाका घमंडी बी घेवन बसपाचें म्हाका तें आवडना आनी हांव तशें न्हूच ओके न्ही ओके आनी हें सगळें न्ही हांव म्हाज्या घोवा कडून शिकलां तो म्हाका 1000 वेळा सांगता मनशान केन्ना चेंज जावंक जायना आतां कसो आहा मागीर तसोच रावंक जाय आनी जेन्ना ताका कोण लोक मेळटा न्ही हांव ते वांगडा आसतात खूब जाण ताका लोक अशें म्हणटात शिव तूं पयलीं कसो आसलो पळय आतां सेमूच आहा म्हणटा म्हणजे कांय फरक ना कांय चेंजीस ना बिहेवियर आहा तसो सो म्हाका बी तेज्या भशेन जावंक जाय तो घमंड दाखोवन व्हडलेपण दाखोवन कांय मेळचें ना सिंपल रावंक जाय आनी मन मात बरें साफ आसूंक जाय हे का न्ही परफेक्ट हय मन मात साफ आसूंक जाय आनी सिंपल आसूंक जाय घमंड दाखोवन कांय मेळचें ना ओके तो इतलें सांगून हांव म्हाजे आयज स्टॉक काबार करता ब्लॉग को यही एंड करती हूँ सांगत हां दिवाली शॉपिंग कशी जाता कशें आवडलें तुमकां ते प्लीज कमेंट करा ओके तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर बाय सब्सक्राइब करा कितें करूया सब्सक्राइब कर सबस्क्राईब कर कितें मम्मीचे चॅनल सबस्क्राईब कर लाईक कर आणि शेअर कर शेअर कर बाय